पुलाची सेफ आसा हें प्रमाणपत्र मेळना तो मेरेन हें करचें न्ही. हांव पंतप्रधानाचें देव बरें करूं म्हणटा, कारण इनकम्प्लीट पुलाचें इनॉग्रेशन तेणें करना म्हणलें अशें म्हणून कळटा आमकां. ते मागीर हांगसर वेगवेगळे निमित्त सांगतात ते जावं. आमकां विश्वास आसा की 2019 काँग्रेस सरकार सत्तेर येतलें. पूण ज्या तरेन घाई गडबड करून हे ब्रूज सगळे हें करतात, आमच्याहून ओवर कॉन्फिडंट BJP आसा काँग्रेस जिखतली म्हणून. तुमी इमिजिएटली कॉस्ट एस्केलेटेड कॉस्ट कितले जाला, कितले कॉस्ट ओरिजिनल जाल्ले तें डिक्लेअर करात. गोंयच्या सरकाराचो कॉस्ट पयशे कितले घातल्यात, केंद्र सरकारान कितले येयल्यात ते डिक्लेअर करात. आनी त्याच बरोबर हें जे इलेक्ट्रिकल टेंडर आसा 30 कोटीच्या कामाचें ते इमिजिएटली टेंडर जावपाकूच जाय. अदरवायज इट वील बिकम अ विजिलन्स केस. IDC कडेन पयशे ना, रीण काढून SEZ प्रमोटरांची भर घालपाची खंय तयारी. काँग्रेस टॅक्स पेयरांची कमाई SEZ वाल्यांचे भरीक घालूंक दिवची ना. मजगतीं काँग्रेसीन उत्तर गोंय समिती जाहीर केली. विजय भिकेज परत उत्तर गोंयचो अध्यक्ष. बोर्ड रेजोल्यूशन इज इल्लिगल. इट इज नॉट बॅक्ड बाय लॉ. आनी तुमी सुप्रीम कोर्टा मुखार अफिडेवीट दितात, अंडरटेकींग दितात, आनी तुमचे कडेन हांगा पयशेच ना. पयशे कितले आसा JIDCन? 30 crores. I have the documents. Anybody can challenge me. आनी आयज तुमी कितलेशेच बँकांनी भोंवतात आनी थोडे बँके हेंचे कडेन मागल्यात की लँड मॉर्गेज करची म्हणून, ही जमीन परत मॉर्गेज करची म्हणून. म्हणजे लोन काडप आनी पयशे हांकां फारीक करप ते सुद्दां इल्लिगली. सो दीस इज अ बीग स्कॅम ऑफ 256 crores स्कॅम. आनी हातूंत चीफ मिनिस्टराचें ऑफिस, तेंचे लिगल डिपार्टमेंट हे सगळे इनवॉल्व आसा. आमी कशेंच हे पयशे तांकां पे करपाक दिवपाना टॅक्स पेयराचे म्हणून. आमकां खंयच्याय एक्स्ट्रीमाचेर वचपा पडल्यार कोता येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.